संजीवनी साखर कारखानो आमकांय सुरू जाल्लो जाय, मात शेतकाऱ्यांमदीं गैरसमज निर्माण करपाचो यत्न चलिल्लो आसा। शेतकाऱ्यांच्या प्रस्नार राजकारण करचें न्हय म्हूण आदले शेतकी मंत्री रमेश तवडकर हांची आमदार प्रसाद गांवकाराक आनी हेरांक विनवणी। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। एका जापाचेर संजीवनीक काणकोण तालुक्यांतल्यान हायेस्ट ऊस घालपाची जो मान जो आसा तो म्हाका स्वताक मेळ्ळो। हांव एक शेतकार आनी त्यामुळे संजीवनी साखर कारखाना किंवा संजीवनी संदर्भात जे शेतकार आसात, संजीवनी साखर कारखाना कायमचो टिकचो, कायमचो उरचो, संजीवनी संदर्भातले जे शेतकार आसा ते कायमस्वरूपी उबे रावचे, ही म्हजी स्वताची भूमिका हांव आमदार आसतना आशिल्ली, हांव कृषी मंत्री आसतना आशिल्ली, आतांय तीच भूमिका आसा। आनी हीच भूमिका आमच्या पक्षांतले अनेक जण आसा, नरेंद्र सावयकर जावं, दत्ता खोलकर जावं, बाकीचे प्रमुख जे कोर कमिटीचे मेंबर आसा, तांच्या सगळ्यांचीच भूमिका संजीवनी साखर कारखाना हो कायमस्वरूपी टिकचो ही सगळ्यांचीच भूमिका आशिल्ली। ह्या विशया संदर्भातली सरकाराची भूमिका, पक्षाची भूमिका आसतना सुद्दां एक गोंय राज्या भितर एक गोंधळ निर्माण करपाचो आमी प्रयत्न करता। आनी आमकां खबर आसा संजीवनी साखर कारखाना केन्ना तरी एक वेळाचेर प्रॉफिटाक गेलो, म्हणजे सहकारी फक्त एका टर्मा केन्ना तरी तो प्रॉफिटाक उरलो आनी नंतरच्या कालखंडात दर वर्साक तो लॉसाक वता आनी दर वर्साक आनी लॉस जे आसा तें वाडत वता आनी ही दर वर्साचो रिपोर्ट जो आसा तो सबंद गोंयच्या जनते समोर की दर हे सरकार जे येता ह्या सरकारा समोर एक मोठी समस्या जावन पडलेली आसा। त्यामुळे तातूंतल्यान भायर सरपाक जाय, तातूंतल्यान संजीवनी साखर कारखानाय टिकपाक जाय, शेतकरी टिकपाक जाय, अशा तरेची भूमिका घेवन जे आसा न्ही आमी सगळे वताले। अशा वेळाचेर म्हाका दिसता की गेले सादारणशे वर्सभर तरी प्रामुख्यान सांगे तालुक्या भितर तरी, म्हणजे केवळ सांगे तालुक्याचेच शेतकार ना, म्हणजे काणकोणचे आसा, बिचोलचे शेतकार आसा, हांगा पेडण्याचे शेतकार आसतना सुद्दां केवळ सांगेच्याच शेतकारांक घेवन जो आसा एक गोंधळ निर्माण करपाचो आमदार बाब प्रसाद गांवकर हे सतत करीत आसता। शेतकऱ्यां भितर एक प्रकारचो एक अविश्वास निर्माण करून हे चला ते बरोबर न्ही अशा तरेच्या शेतकऱ्यां मध्ये एक गैरसमज निर्माण करपाचो प्रयत्न चल्लो आसा। म्हाका दिसता राजकारण आमी सगळ्यांनी करूया, पण शेतकऱ्यांचेर समोर दवरून जे आसा न्ही आमी राजकारण करची न्ही। आनी हीच म्हाका बाब प्रसाद गांवकर हांकां सगळ्यांक विनंती आसा की ज्या तरेचे हांगा गोंयांत जे शेतकार आसा की जे काम करपाक सोदता आनी हें सरकार पूर्णपणे जे आसा न्ही की शेतकऱ्यांच्या फाटल्यान आसा, इतलें लॉस सोसून सुद्दां जे आसा न्ही शेतकऱ्यांक जी काय ताका मानधन किंवा ताका जी सपोर्ट करपाक जाय तो आतां पर्यंत केल्लो आसा। हाज्या फुडें जें सरकार आसा कायमस्वरूपी करपाची तयारी सरकारची आसा। आमी इतलेंच म्हणुया, ह्या सगळ्या जो आज शेतकरी तरलो जाल्यारच आमी सगळे तरतले, ही भूमिका आमची सगळ्यांची सरकाराची भूमिका आसा। आनी त्यामुळे शेतकऱ्याक बळकटी दिवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान सगळ्यांनी जर काम केलें जायत न्ही, म्हाका खऱ्या अर्थान म्हाका दिसता एक योग्य तरेचें धोरण आमी सगळ्यांनीच विरोधात बसा बाकी सगळ्यांचा जावं येता। आनी त्यामुळे शेतकऱ्यां भितर गैरसमज निर्माण करचे न्ही आनी शेतकऱ्यांच्या आदाराचेर आमी राजकारण करपाचो प्रयत्न करचो न्ही अशें म्हाका दिसता।